शेनवार सावन काले ते पणजे मेरेन कदंबा बसीची सेवा सुरू जाली। ह्या बसींचे उक्तावण कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक संजय घाटे हांणी केले। कदंबा बस सुरू जाल्ल्यान काले वाठारांत उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। खूब वर्सां जालीं ह्या वाठारांत कदंबा बस सेवा बंद आशिल्ली। ताका लागून कदंबा बस सेवा सुरू जावची म्हणून आदलो सरपंच सूरज नायक, सरपंच किशोर देसाय आणि अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आणि कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक संजय घाटे हांकां मागणी केली। एकोणीसशे एकष्टी रुटाक बस पयलीं चलयताली। तिचो रूट वेगळो आशिल्लो आनी मागीर रस्त्याच्या हाका लागून गाडी बंद करपाक आयिल्ली। ती आमचो किशोर बाब गांवस हांणी हेच्या प्रयत्नान आनी आमच्या चेअरमॅन उल्हास तुयेकर हांच्या एप्रुवलान ही बस आमी आतां आयज चालू केल्ली आसा हांगा परत कश्टी गांवांतल्यान। फक्त वतना ती आतां सांग्या वयल्यान वतली। आनी आमच्या कदंबा महामंडळांत भुरग्यां खातीर, विद्यार्थ्यां खातीर आनी सिनियर सिटीजनाक 50% पास सिस्टम आसा। सो तिकीटीचे 20%च तांकां भरचे पडटले पास काडलो जाल्यार। सो हांगाच्यान हांगा आमच्या सावड्डे 25 रुपया तिकीट आसा वाया सांगे। जाल्यार जर पास काडलो जाल्यार 465 रुपया म्हणजे 500 रुपया भितर जातले। म्हयनोभर तो 500 रुपया ट्रॅवल जावंक शकता स्टुडंट। आणि जर बाकीचे आसा स्टुडंट आणि सिनियर सिटीजन हांकां 500 रुपया आणि बाकीच्यांक अरावंड 900 रुपया सुमार पासाचे पडटले। म्हणजे बारीक जर पळयत जाल्यार एक 15 रुपयांनी हांगाच्यान सावड्डे ट्रॅवल करूं येता पास काडलो जाल्यार पब्लिकाच्यान। आणि मॅक्झिमम सगळ्यांनी पास काडचे। सो ही गाडी जी आसा ती अविरत चालू उरतली, कारण पास भुरग्यांनी आनी लोकांनी पास काडले की आमकां ते थंय धाडपाचें पर्यायूच जाता। हें करूंक शकना, आमी बंद करूंक शकना। नाजाल्यार एक दीस कंडक्टर नासलो जाल्यार बंद उरतली, हें उरतलें। म्हणटकच प्रत्येकान आनी हांव तुमचे कोण सरपंच नाजाल्यार गांवचे जे मुखेल आसा तांकां विनंती करता की तांणी ते पास काडचे।